नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। बीजेपीचे केंद्रीय लिडरशिपीक दक्षिण गोंयांत जाय बायल उमेदवार। गोंयांत धांवपळ मुख्यमंत्री म्हणटा विस्तारीत फामिलींतल्या नांवांचो सोद। बीजेपीचे बायला फुडाऱ्यांक उमेद। श्रीपाद नायक अणभवी परफॉर्मन्साक 0। विधानसभेत सिल्वेराय अणभवी आशिल्लो आपूण जिखलो। विरेश बोरकार हेड ऑन बानोड्या सुदीना आड वाद खंय प्लांड न्हीच। ईव्हीएम नाका मतपत्रिकांनीच मतदान जावचें। गोवन्स अगेन्स्ट ईव्हीएम्साचो वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कचेरेचेर मोर्चा। पुलिसेन प्रतिमा सयत 6 जाणांक उखल्ले सोडले। सभाघरांत मतदान करपा खातीर लांच घेवन पचप आतां खासदार आमदारांक कठीण। सुप्रीम कोर्टान 1998तलो निवाडो घुंवडायलो आयलो। लाचखोराचे कायद्याचे कवच काडले। गोंयांत खंयचेच हायस्कूल खंयच्याच खासा भुरग्याक एडमिशनाक ना म्हणूंक शकना। मुख्यमंत्र्याची स्वयंपूर्ण बाल उत्सवांत शिटकावणी। शिक्षण सचिव उच्च शिक्षण संचालकाची खंय नजर। नेवल वॉर कॉलेजीचे नवे बिल्डिंगेचे पणजे बेती INS मांडवीत फाल्यां लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग गोंयांत। चोला राजवटीच्या नावान कॉलेजीच्या बिल्डिंगेची वळख। बाबू दामू सावयकार कोण ना। दक्षिणेत लोकसभे खातीर बायल उमेदवाराचें नांव दियात। बीजेपीच्या संसदीय समितीची गोंयच्या बीजेपीक ऑर्द। गोंयांत धांवपळ मुख्यमंत्री म्हणटा बीजेपीचे कार्यकर्ते बीजेपीच्या विस्तारीत फामिलींतल्या बायलांक सोदतात। बीजेपींत बायला फुडाऱ्यांक उमेद। शेफाली वैद्याच्या नांवाचें सूत्र सोडलां। बीजेपीच्या कोर कमिटींत मात शेफालीची चर्चा ना। श्रीपाद भाऊक उत्तरेचो उमेदवार घोषित करून जालो, मात अजूनही दक्षिण गोंयाविशीं भाजपाचो उमेदवार थारना। दक्षिणेन लोकसभे खातीर पयली शॉर्टलिस्ट केल्ली नांवां कुशीक दवरून बायल उमेदवाराची नांवां दियात। बीजेपीच्या संसदीय समितीची गोंय बीजेपीक ऑर्द। ते उपरांत गोंय बीजेपीचे कोर ग्रुपाची ताकतिकेची बसका जाली। सो सेंट्रल इलेक्शन कमिटीन पुराय भारतीय जनता पार्टीच्या सेंट्रल टीमीन आमकां रिक्वेस्ट केल्या की तुमची नांवां येता आसतना महिलांची नांवां येवप गरजेचें आसा आनी ह्या नांवांतल्यान आमी तेज्या उपरांत सर्वे करतले, आमी स्क्रुटनी करतले आनी तेज्या उपरांत नांवां सिलेक्ट जातली। बीजेपीच्या बसके उपरांत प्रदेशाध्यक्ष तानावडे आनी मुख्यमंत्र्यान पत्रकार परिशद घेतली। सीएम म्हणटा तांणी धाडिल्लीं नांवां रिजेक्ट जाल्लीं ना, मात विनेबिलिटी आशिल्ल्या बायलांची नांवां धाडपाक लायल्यात। बीजेपीचे कार्यकर्ते तशेंच बीजेपीच्या विस्तारीत फामिलींतली नांवांचो सोद। ह्या 3 नांवांच्या बरोबर आमी महिलांची नांवां सिलेक्ट करपा खातीर प्रोसेस सुरवात केला। आयच्या कोर मिटिंगेन आमी विशय फुडें दवरला। पण एकंदर भारतीय जनता पार्टी आपल्या कार्यकर्त्याच्या पैकी, आमच्या हितचिंतकां पैकी किंवा एकंदर भारतीय जनता पार्टीची जी एक्सटेंडेड फॅमिली आसा त्या एक्सटेंडेड फॅमिलीच्या पैकी नांवां सोदप प्रोसेस सुरवात जाल्लो आसा। ही सगळी त्या 3 नांवांच्या बरोबर शॉर्टलिस्ट परत एकदा म्हणजे महिला नांवां जी शॉर्टलिस्ट जाता ती नांवां जी आसा ती एकंदर आमी आमच्या स्क्रुटनी कमिटी कडेन धाडटली आनी स्क्रुटनी कमिटी ताज्या उपरांत शॉर्टलिस्ट करून ती इलेक्शन कमिटीच्या मुखार दवरतले। कोर ग्रुप बसकेन एका वांगड्यान 5 नांवां सुचयल्लीं। तातूंत सविता तवडकर, सावित्री कवळेकर, विद्या गावडे सतरकर, रंजिता पै आनी सुलक्षणा सावंत हांचो तातूंत आस्पाव। मात ह्या नांवांचेर कसलीच चर्चा जावंक ना। मजगतीं सुलक्षणा सावंत म्हणटात तिकेट दिल्यार घेवपाक तयार। महिला उमेदवार जर हांगासर दक्षिण गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीन फुडें मुखार तांकां तिकेट दिली जाल्यार सगळ्या महिलां खातीर आनी अशें म्हणन की भारतीय जनता पार्टी खातीर ही व्हडली अभिमानाची गजाल आसा। मॅडम तुमचें नांव आसा भितर, तुमचेंय नांव भितर सध्या चर्चेन आसा, ताजे कडेन तुमी कशें पळयता? म्हाका खूब बरें दिसलें की म्हज्या इतल्या वर्साच्या कामाची दखल घेता आसतना पत्रकार बंधू आसतले किंवा इतर सगळ्या माध्यमांच्यान म्हजें नांव मुखार सरलें। हांव तेंचे सगळ्यांचे उपकारी आसा। सूत्रांनी दिल्ले माहिती प्रमाण दक्षिण गोंया खातीर केंद्रा कडच्यान मूळ कुंकळेची पुण्या स्थायीक जाल्ली
सुटके सुजाऱ्याची चली शेफाली वैद्याच्या नावाचे कोणे तरी सूत्र सोडले, मात कोर ग्रुपाच्या बसकेन तिचे नाव आयलेच ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. श्रीपाद नायक अणभवी मात परफॉर्मन्स झिरो. विधानसभेत सिल्वेराय अणभवी आशिल्लो मात आपूण जिखलो. आरजीचो आमदार विरेश हेड ऑन. श्रीपाद केंद्रीय मंत्री मात आमदार सुद्दां ताका किक वत करतात. भानोड्या सुदिना आड वाद खंय प्लान्ड नाशिल्लोच. आमच्या भुरगे जाप मागताले. बीजेपीचें पंचायत चलो अभियान खंय वेंचणुकेची मोहीम. तुम्ही कितें अशें सारकी किजिल करतात, केस्तांव करतात आनी मागीर कोण कोण इतली पिकार जातात आनी मागीर ह्याव करतले त्याव करतले म्हणटात आनी मागीर ते व्हायरल वता सगळ्याक. बीजेपी सरकारान आतां तेंच्यांनी एक धोरणां केली. ती धोरणां म्हणजे पंचायत चलो अभियान. आतां पंचायत चलो अभियानान कितें सांगलें की मिनिस्टर येतले पंचायतीन आनी तुमचे कितें विशय आसा ते जाणून घेतले म्हणून. पण हांगा कंप्लिटली डिफरंट प्लॅटफॉर्म केल्लो आसा. हो म्हाका तरी दिसता की हो इलेक्शनाक लागून प्लॅटफॉर्म केल्लो आसा. इलेक्शनाक लागून ड्रामेबाजी म्हटल्यार इव्हेंट्स करता पळय तशी इव्हेंट्स हो प्लॅन केला आनी तेजे वयर कांयच ना. पण विरेश बाब, सुदीन बाब म्हणटा की हो सगळे पूर्व नियोजीत, तुम्ही ठरोवन गेल्ले केस्तांव करतले म्हणून. पळय तुम्ही केस्तांव करपाकच आयले म्हणटा. पळय पूर्व नियोजीत म्हणटा पळय तेणेन जाणून घेवपाक जाय. तुमी लोकांचे सेवक. आतां लोकांक तुमी आन्सरेबल आसता, आन्सर करपाक जाय. नाल्यार तुमी येवच नाका. तुमकां समज दिसता की बीडीओन सांगपाक जाय, मामलेदाराक सांगपाक जाय, नाल्यार मिनिस्टराक आनी कित्याक धाडटा तुमी. ते म्हणजे तुमकां उत्तरां इंट्रस्ट नाशिल्लो, केस्तांवाक इंट्रस्ट आशिल्लो. पळय आमकां प्रत्येक उत्तराक इंट्रस्ट आसा. आनी तुमी पळयलां आसतलें आमी एसेंब्लीन बसून जेन्ना मांडटा तेन्ना उत्तर जाय आमकां आनी तेकाच लावन मांडटा. आमी बेश्टेच ते टायमपास करपाक मांडना. आनी आमकां निवडून बसून एसेंब्लीन निवडून दिला पावयला तो म्हणजे उतरां घेवपाक. आयज अशें जालां की उत्तरूच दिवंक सोदिना. आयज हुकुमशाहीचें हें राजकारण अशें जाल्लें आसा. म्हटल्यार ते करेल तेजी पुरो दिशा. म्हटल्यार आपूण कितें करता तेच सायडीन वचा, दुसरे सायडीन तुमी कांय ना. बीजेपीन ऑलरेडी श्रीपाद भाऊ घोशीत केलो. श्रीपाद भाऊ आता काँग्रेसीचो कोण येता तो पळोवया, ते केन्ना येता तो पळोवया. बट एट दीस मुमेंट इट इज श्रीपाद भाऊ वर्सीस मनोज परब. टू हाय स्टेक्स फॉर यू. आणि श्रीपाद भाऊ सारको इतलो मातब्बर अनुभवी राजकारणी तुम्ही कशें पळयतात ह्या बॅटला कडेन? पळय अनुभवी राजकारणी म्हटल्यार हांवें जेन्ना फ्रांसिस्को सिल्वेराक डिफीट केलो तोय अनुभवी राजकारणी तातलो आनी कितलींशीं वर्सां निवडून येयलो. आनी असो श्रीपाद नायकूय अनुभवी आसा ना न्हू. पण अनुभव आसून कितें फायदो? ताजो पर्फॉर्मन्स तुमी पळयता आसतलो. गेले ते आतां ह्या टेन्युअराक कांयच पर्फॉर्मन्स ना. कामां सारकी कांयच करूंक ना. आवाज जो पार्लिमेंटान पावोवपाक जाय, आवाज जे उलोवपाक जाय ते पार्लिमेंटान मात बसयता. सादी गजाल सांगता, आयज तेंचे मिनिस्टर जावं तेंचे MLA बसून तेजी हें आयकना. म्हटल्यार तो एक युनियन मिनिस्टर जालो सेंटराक आनी तरी पूण ताका कोण केअर करिना. म्हटल्यार ही परिस्थिती श्रीपाद नायकाची जाल्ली आसा. EVM नाका, मतपत्रिकांनीच मतदान जावचें म्हूण गोवन्स अगेन्स्ट EVMाचो आल्तीन मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याचे कचेरीचेर मोर्चा. EVM करपी कंपनीत 7तले 4 संचालक बीजेपीचे पदाधिकारी. गोड्डलासांव जावंक शकता म्हणून आंदोलकांक दुबाव. पोलिसेन प्रतिमा सयत 6 जाणांक उखल्ले, सांजे सोडले. वेंचणुकेत EVMाचो वापर नाका, बॅलट पेपरान मतदान जावचें म्हूण गोवन्स अगेन्स्ट EVM बॅनरा खाला मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याचे कचेरेचेर मोर्चा. प्रतिमा सयत 6 जाणांक पुलिसांनी उखल्ले आनी सोडले. In a democratic country, this EVM can be hacked or can be manipulated. If you cast your vote in the plain paper, I mean the ballot paper, you can confirm to whom I have been cast my vote. But through the EVM, you cannot. EVM और वीवीपैट बनाने वाली मशीन है, वो जो कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसमें के जो 7 डायरेक्टर हैं उस 7 में से 4 बीजेपी के पदाधिकारी हैं. तो जब बीजेपी ही मशीन बनाएगी, कंट्रोल वो करेगी, तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे हो सकता है, ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकता है? इसलिए ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है और फ्री फेयर इलेक्शन हो, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है. प्रुडंटा खातीर चेतन गवज आनी स्वप्नील तारी. सभाघरांत मतदान करपा खातीर लांच घेवन पोचप आतां खासदार आमदारांक कठीण. तांचेरय लांच प्रकरणांत सर्वसामान्या प्रमाण कारवाय जातली. सुप्रीम कोर्टाचो इतिहासीक निवाडो. 1998तले नरसिंह रावाच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टान दिल्लो निवाडो घुंवडावन आयलो. लांच घेवन मतदान करपी लोकप्रतिनिधींक आतां कायदेशीर राखण ना.
गोंयांत खंयच्याच हायस्कूल खंयच्याच खासा भुरग्याक ॲडमिशनाक ना म्हणूंक शकना. मुख्यमंत्री साखळे स्वयंपूर्ण बाल उत्सवांत उलयलो. शिक्षण सचिवांनी उच्च शिक्षण संचालकाची ह्या इश्यूचेर खंय नजर आसा. साखळे स्वयंपूर्ण 2.0 सकयल विजन फॉर ऑल कार्यावळींत भुरग्यांक वकलां वांटलीं. इन्क्लुझिव्ह इंडिया इन्क्लुझिव्ह गोवा ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल घडे कदाचित आमचो एखादो भुरगो फिजिकली डिजाबल्ड आसतलो, ताका मातसो अपंग आसतलो किंवा मातसो मेंटली चॅलेंजीड आसतलो, बट त्या सुद्धा भुरग्याक आमच्या देगेच्या हायस्कुलांत ॲडमिशन दिवपाक जाय. हें आमी कंपल्सरी केल्लें आसा. आमचो सेक्रेटरी एड्युकेशन आनी डायरेक्टर एड्युकेशन कंपल्सरी मॉनिटर करता. खंयचेच हायस्कूल म्हणजे एखाद्या भुरग्याक ते चॅलेंज आसा, फिजिकली डिजाबल्ड आसा म्हणून ॲडमिशन एवॉयड करूंक शकना. विच इज द इन्क्लुझिव्ह गोवा. त्याय भुरग्याक ॲडमिशन दिवन बाकीच्या भुरग्यांच्या बरोबरीत ताका फुडें हाडप हेंच तिके गरजेचें आसा. म्हणून फिट इंडिया, स्किल इंडिया, इन्क्लुझिव्ह इंडिया ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल गोंय फुडें वता. नेवल वॉर कॉलेजीचे नवे बिल्डिंगेचे पणजे लागसार बेती INS मांडवींत फाल्यां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगाच्या हातान लोकार्पण. चोला राजवटीन नौदळाच्या मळार मोठो वावर केला म्हूण कॉलेजीच्या बिल्डिंगेक चोला नांव दिलां. नौदळाचें उंचेलें शिक्षण दिवन आर्म्ड फोर्साचे ऑफिसर घडोवपाचो वावर ह्या नेवल वॉर कॉलेजींत चलता. देशाचे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंग फाल्यां गोंयांत येवपाचे आसा. 5 मार्चाक ते गोंयांत येवपाचे आसा आनी तेंचे येवपाची मेन रिजन म्हणल्यार नवी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग नेवल वॉर कॉलेज जी INS मांडवी हांगा आसा पणजे ती ते इनॉग्रेट करपाक येवपाची आसा. तेंच्यांनी सांगले ते प्रमाणे ही जी बिल्डींग जाता ती नवे ऑफिसर तशेंच जे कोण शिकता तांकां ट्रेनिंगा खातीर बरी पडटली म्हणून. ही जी बिल्डींग आसा ती 3 मिलिटरी सर्विसीस आसा तांकां ट्रेन करपाक बरी पडटली म्हणून हे बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन जाता. हे बिल्डिंगेचें नांव आसतलें चोला बिल्डींग. जी चोला डायनेस्टी हेजे वयल्यान नांव दवरिल्लें आसा आनी हांगसर 3 डिपार्टमेंट जे 3 नेवी डिपार्टमेंट आसा थंयचे लिडर्स एटेंड करतली सेरेमनी. रक्षा मंत्री येयल्ले कारणान सेक्युरिटी रिस्ट्रिक्शन खूब आसतले, ट्रॅफिक डायवर्जन आसतलें, तशेंच ती एरिया खूब सेक्युअर केल्ली आसा. त्यो वचपाक येवपाक एंट्री लोकांक ना. फक्त जेंचे कडेन ID कार्ड आसा, जेंकां नॉमिनेट केला तेंकांच थंय वचपाक गावतली. स्टुडंटां खातीर श्री कुंकळकार. हरियाणा इंडियन नॅशनल लोकदलाचो मुखेली नाफे सिंग राठीक मारपाचे केशीत सौरभ आनी आशीष म्हणटा त्या दोगा दुबावितांक गोंयांत धरले. हरियाणा पुलीस आनी दिल्ली पुलिसेच्या स्पेशल सेलाची कारवाय. 25 फेब्रेराक झज्जर बहादूरगडांत राठीक गुळयो घालून मारिल्लो. शूटर सौरभ आनी आशीष दुबावीत. In the recent murder case of Indian National Lok Dal chief Nafe Singh Rathi, the combined team of Haryana police and a special cell of Delhi police have arrested 2 accused, namely Saurav and Ashish from North Goa. According to Goa police sources, Goa police had provided the assistance to the joint investigation team and the accused duo were nabbed between the Anjuna and Kalangut area. According to sources, after the murder, both the accused had come to Goa and they were hiding in a rented room of a hotel. And later on the basis of technical surveillance done by a special cell of Delhi police, the combined investigation team of Haryana police and Delhi police has succeeded to arrest both the accused. According to sources, Saurav was driving the I-10 car which was used in the killing of Nafe Singh Rathi and the Ashish was the active shooter. Mukesh Kumar for Prudent. स्वताच्या 4 वर्सांच्या चल्याच्या खुनाच्या प्रकरणात माइंडफुलाची CEO सुचना सेठाची बोर्ड ऑफ डॉक्टर्सां कडच्यान परत मेंटल हेल्थ असेसमेंट जातली. पुलिसेन कोर्टाक दिल्लो सुचना सेठाचो मेडिकल रिपोर्ट सारको ना म्हूण सुचनाच्या बाबान चॅलेंज दिल्ली. ताचो अर्ज पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान दाखल करून घेतला. So what happened today in Suchna Seth matter? Yeah, today the matter was posted for orders, and the learned president of the Children's Court has pronounced the order, saying that basically she has to be referred to under the Mental Health Act to a board for her mental assessment, which her father had sought, considering all her history, her medical history basically. So now a letter will be issued to the Ayog to take her to the board and examine her. गोंयांत मनीस आनी पर्यावरण रानवटी जिवावळी मदीं मोठी दरी तयार जाता. नवे लेखकां मुखार अशा मुद्द्याचेर बरोवपाचें मोठें आव्हान आसा.
गोंय कोंकणी अकादमीच्या वर्सुकी दिसाच्या कार्यावळींत डॉक्टर प्रकाश पर्येंकार उलयलो. साहित्य अकादमी पुरस्कारा खातीर पर्येंकाराचो भोवमान जालो. डॉक्टर वामन नायकाचें अर्थशास्त्र परिभाषा कोशाचें विमोचनय जालें. म्हज्या वाठारांत जेन्ना हांव पळयता तेन्ना पळयता की आयज आमचे कडेन धाडो ना, म्हणजे एक नुस्तें मेळना, आयज खर्चाणी आमकां मेळना, वा तिसऱ्यो कमी जाल्ली आसा, वा दुसऱ्यो स्पेसीस ना जाल्ली आसा आमकां, वा दुसऱ्या अर्थान आमकां अशें दिसता की आमच्या मनीस आनी जो जनावरां मदीं एक क्लायसीस निर्माण जाल्लो आसा, सगळीं जनावरां सकयल देंवून आयिल्लीं आसा. हो जो प्रॉब्लेम्स आसा आमकां, हो जो मोठे प्रॉब्लेम्स आमच्या भितर तयार निर्माण जाल्ले आसा, ह्या गजालीक आमी कशे टेकल्स करतले. अशेंच नरेंत नवे नवे प्रश्न आयज आमच्या मुखार उबे रावत आसा. आनी आयज ह्या पुराय संवसारांत वा पुराय आमच्या गोंयांत पासून कितल्योश्योच गजाली एनवायरमेंटा संदर्भान वायज घडत आसात. आमी मॅनमेड तातूंत चड आसात, नॅचरल आसात पूण मॅनमेडूय तातूंत चड आसा. बारीक विचार केलो जाल्यार ताची जाप आमी म्हाका दिसता आमच्या लेखनांतल्यान आमी दिवपाक जाय. ही व्हडल्यो चॅलेंजीस आसा, हे व्हडले आमचे कडेन चॅलेंज आसा म्हाका दिसता. दिवचले सर्वणान नियंत्रण गेल्ले मोटारीन स्कुटरीक मोखली. वेळ बरो म्हूण स्कुटरवालो साल्वार. कोर्णा हायवेर स्कुटरवालो फोन आयलो म्हणून राविल्लो. फुडल्यान कंट्रोल गेल्ली गाडी येता ती पळोवन ताणें स्कुटर स्टार्ट मारली. इतल्यान मोटार स्कुटरीचेर आदळ्ळी. स्कुटरवालो मोटारीच्या फाटल्या टायरा कडेन पडलो. हेल्मेट घाल्लें म्हणून साल्वार. हांगासर स्टँडार गाडी लावन बसलेलो, म्हाका फोन हेल्मेटा लागून हांव रावलो आनी फोनार उलय आसलो. सायडीक ते सुद्दां लावन आनी त्या सायडीच्यान न्हू ते येयला हांगासर. गाडी येता ती पयली आनी हांव गाडयेसून उतरून पळोवंक तरी मारले हाडून फाटले. हांव मागीर गाडयेचे पळयले फाटले टायरा ती मदीं आसले. हेल्मेट बी आसले तेका लागून कितें जावं ना. हांगासर गाडी खंयच्या दिशा आहे? साखळे वयताली? ना ना बिचोले वचता आसलो आनी हांगासर रावलो. साखळे बीच रॉंग सायडीसून हांगासून अशें येयले. साखळे भुरग्यांची रन फॉर मोदी कार्यावळ. स्वयंस्फूर्तीन रॅली काडली. विकसीत भारत विकसीत गोंयचो संकल्प आनी प्रधानमंत्री मोदीचें काम लोकां मेरेन पावोवंक जाय. मोदीचें विजन लोकां मुखार दवरूंक भुरग्यांनी फुडाकार घेतलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान भुरग्यांची तोखणाय केली. मेरा भारत विकसित भारत, मेरा भारत विकसित भारत, मेरा गोवा विकसित गोवा, मेरा गोवा विकसित गोवा. भारत माता की जय. मेरा भारत विकसित भारत केन्ना जातले? जेन्ना आमचो गोंय मेरा गोंय विकसीत गोंय जातले तेन्ना आमचो मेरा भारत विकसीत भारत जातलो. यंगस्टर आसा पळय ते आमचे फ्युचर जावन आसा. आमच्या प्रधानमंत्री मोदीजीन आनी आमच्या डायनामीक सीएमाच्या अंडर खुबश्यो स्किमीज खुबश्यो डेव्हलपमेंट जाला. विकसीत भारत विकसीत गोवा हेच्या खातीर आमी भुरगीं फुडें सरून ही रॅली काडलेली आसा. सो हांव इतलेंच म्हणटा की आमचो गोवा आमकां डेव्हलप जाल्लो जाय. सो आम्ही हो इनिशिएटिव्ह घेऊन एक रॅली काढली. सकाळपासून सुरू झाली हॉस्पिटल जंक्शनापासूनची रॅली ही उत्स्फूर्त प्रतिसाद लोकांच्या मध्ये एक बरो उत्साह आनंद आणि प्रत्येक भुरग्याच्या मध्ये आशिल्लो आनंद हे दाखवून दिता की नवो मतदार आयचो जो आसा हो नवो मतदार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या बरोबर आसा. नवो मतदार विकसित भारताचे स्वप्न साकार करपा खातीर आसा. नवो मतदार जो आसा हो मोदीजीच्या बरोबर आसा, हाजेच हे द्योतक आसा. म्हणून तर हांव परत एकदा तांचें अभिनंदन करता आणि निश्चितरित्या अशा पद्धतीच्या रॅली ह्या वेगवेगळ्या जाणांनी युवकांनी पार्टिसिपेट जावचे, आपल्या ह्या मॅनिफेस्टो सजेशन्स दिवचे. क्लीन इंडिया पासून फिट इंडिया पर्यंत विजन असलेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां आमी म्हणटा की भारत देश विश्वगुरू जावपा खातीर एके वाटेंतल्यान फुडें वता. तांकां शुभेच्छा दिवपा खातीर ही रॅली आसा, तांकां फाटिंबो दिवपा खातीर रॅली आसा. ही देशाच्या विकसीत भारताक सपोर्ट करपा खातीर ही रॅली आसा. ह्या रॅलीचें अभिनंदन करता आणि प्रत्येक भुरग्यान ज्यांनी पार्टिसिपेट केला तांचे इवन दो त्यांच्या बरोबर आशिल्ले सगळे युवा वांगडी हांचे सातत्यान अभिनंदन करता. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.